नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. भारतान योगा पुराय देशाक गिफ्ट दिला. सगळ्या देशांनी हे मान्य केला. फक्त एका दिसा खातीर न्ही जाल्यार भलायकी बरी उरपाक सदांच योगा करप गरजेचें. ताळगांव योगा दिसाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयच्या PHC आनी CHCनी योगा मार्गदर्शन खंय सुरू केला. गोंयांत 15,000 सुवातांचेर योगा दिसाच्यो कार्यावळी. योगा हे सगळ्यात व्हडले गिफ्ट भारतात जगाक दिल्ले आसा आणि हे आज पुराय जग मान्य करता. योगाच्या निमित्तात आमी सगळ्या जाणांनी ह्या जगाक एकीकडे हाडला म्हणपाक कांयच हरकत ना आणि हे सांगता आसतनाय बी भारताक प्राऊड फील जाता. आमी योगा प्रॅक्टीस ही एका दिसा खातीर आसची न्ही, तर योगा प्रॅक्टीस ही सदांच आसची आणि ताकाच लागून म्हाका सांगता आसतना म्हाका गर्व फील जाता. एज अ आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर आणि एज डेली योगा प्रॅक्टिसींग आमी जर योगा डेली प्रॅक्टीस केले जाल्यार आमचो हॅपिनेस आनी वेलनेस ह्यो दोनूय आमच्या मदीं सातत्यात दिसूंक शकता. आमच्या गोंयांत आमी मोर दॅन 15,000 जाग्यांचेर आमी योगा फॉलो करता. म्हाका खूब बरें दिसता की पुराय आज गोंयभर हे योगमय जाल्ले आसा. तुमकां जर स्पेसिफीक योगा फॉर द स्पेसिफीक डिजीज आमी जशें म्हणटा की ल्हान भुरग्यां खातीर आसतलो, फिजिकली डिजेबल्ड पर्सना खातीर आसतलो, आमचे आयुश डॉक्टर तुमकां आनी योगा इन्स्ट्रक्टर हे प्रत्येक PHC आनी CHC हांगासर डेली योग सेशन घेता. तुमी तांच्या कडेन वचून योग कन्सल्टेशन करचें. जमनी बळकावपाच्या केशींत क्रायम ब्रांचीन मोहम्मद सोहेलाक परतून धरलो. 2023 जमीन बळकावपाची केस नोंद जाल्ली. ते केशींत आतां परत अटक. ताका आदीं जमनी बळकावपाच्या दुसऱ्या एका केशींत अटक करून जामिनार सोडिल्लो. ताच्या उपरांत तो फरार आशिल्लो. जमीन बळकावपाच्या केशींत सुहेल खंय मास्टर मायंड. एर इंडिया मोपासावन लंडन गेटवीक वचपी विमान 15 जुलय मेरेन सस्पेंड केला. कांय विमानांनी खंय फॉल्ट मेळपाक लागल्या उपरांत एर इंडियाची विमान कमी आशिल्ल्यान सद्याक सेवा सस्पेंड म्हूण म्हायती. गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयल्या उपरांत 4 हात पयस रावंक सुरू. खांडोळा हायर सेकंडरीच्या कार्यावळीक गोविंदान कूस मारली. मुख्यमंत्री मुखेल सोयरो आशिल्लो. गोविंदाक आपयल्लो. तो पावलो ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. तेवटेन गोविंद तेच वेळार माशेलांत वारीक पावलो. गोविंदाची आयतारा बेतके मोठी सभा. गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयल्या उपरांत खांडोळा जाल्ल्या एका सरकारी कार्यावळीक गोविंदाची कूस. कार्यावळीक मुख्यमंत्री मुखेल सोयरो. मुख्यमंत्री म्हणटा गोविंदाक आमंत्रण आशिल्लें. दोतोर आयज लोकल आमदार ना सदां तुमचे बरोबर आसतालो गोविंद गावडे. आज येवंक ना तो. तुम्ही सांगिल्लें तांकां? हय फंक्शनाक आनी कला चेअरमॅनशीप तेंचे कडेन उरली काय कशें कितें? गोविंदाच्या आमंत्रण पत्रिकेचेर नाव आशिल्लें. ताचेर आदी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी फुडें प्रियोचो आमदार म्हूण नांव आशिल्लें. मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयल्या उपरांत ते कला आनी संस्कृती मंत्री पेनान खोडले. ताचो फोटो व्हायरल. ताच्याच लागीं पंढरपूर वचूंक भायर सरिल्ल्या वारकऱ्यांच्या कार्यावळीक गोविंद पावलो. एक वास्तविकता जर आमी पळयलें जाल्यार कोण वता
ते शेतकार आसात, कश्टकरी समाज आसात, जे आयज सकाळचें काम जर गेलें जाल्यार रातची चूल पेटपा खातीर आसात, कारण विठ्ठलाची कृपाच तशी आसा. मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं मंत्री सुभाषाक विचारल्यार तो म्हणटा आपणें बरें काम केलां, आपल्याक बदलपाचो प्रस्न येना, पूण पक्षान कितें निर्णय घेतला तें आजून आपल्याक खबर ना. When I am performing in this department, I think this social welfare department, empowerment of person with disability, river navigation किंवा म्हजे कडेन जी खाती आसा आतां पर्यंत उजवाडाक आयले ना इतके तरेचे काम हांवें केल्ले आसा. So that question does not arise, and if at all if it is decided by आमच्या पक्षान बी केले जर जाय, then we will see to that extent. I don't think. मंत्री निळकंठ म्हणटा आपूण मंत्री जाल्या उपरांत 3 म्हयन्यांनीच आपल्याक काडटा म्हूण बातम्यो येताल्यो. आपल्याक अजून कांयच खबर ना, आपूण आपलें काम करता. पळय तुमी मिडिया एक वर्सभर नांव फोडीत आहा म्हाका काडटा म्हणून, पेपर फोटो घालीत आसता, ताका काडपाचो, देंवोवपाचो, कितें दिवपाचें, ही बरें स्टडी करून डिस्कस करून विचार करून सगळें चलता. हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक म्हाका दिसता मिडियान 3ऱ्या म्हयन्याच्यानूच सुरू केलां म्हाका देंवयता म्हणून, कावळ्याच्या सापांनी गोरवां मारना म्हणून. 3 वर्सां जालें मिडिया काडीत आहा म्हाका, आय डोंट नो वॉट इज द एक्शन. म्हणजे आतां मिडिया तुमचें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप पद्दत बरी काय फेल आहा. गोविंदाचो कला अकादमीचो चेअरमॅन म्हूण एप्रिलांत कार्यकाळ सोंपलो. मंत्र्याक काडलो म्हूण जायना. कला अकादमींत आशिल्ल्यो त्रुटी सुदारपाक जाय. कला अकादमीच्या चेअरमॅनशीप कलाकारां कडेन दिवची, राजकारण्यांक नाका. कला राखणमाणाची मागणी. फक्त मंत्रिमंडळांतल्यान तो कला अकादमीचो चेअरमॅन आशिल्लो, आनी तो राजीव कला मंदिर फोंडा हांगाय बी तो चेअरमॅन आशिल्लो. ताजे बरोबर एकाधिकारशाही ह्या कला अकादमींतली वा राजीव कला मंदिरांतली एकाधिकारशाही सोंपली अशें आमी अपेक्षा करतात. तुमी चेअरमॅन अपॉयंट करतात, कलेच्या क्षेत्रांतले मनीस आसपाक जाय. ते मनीस आमकां राजकारणी नाकात. आमकां तरी अशें दिसता की पयरच्या ह्या कारवायेन ढाल कुशीक चल्ल्या, पण तलवार अजून तशीच आसा. कारण ह्या हांगासर जो कितें गैरकारभार जाला, कला अकादमी बांदपाक म्हणून तेंच्यांनी जे कितें खर्च केले 80 कोटी 90 कोटी जे कितें, पण तेज्या फाटल्यान फक्त तो एकटो गोविंद नासलो. पण एक बरी गजाल जाली, कला राखणमाण म्हणून सुपारी आंदोलन जे आमी चालू केल्लें आसा, तें आंदोलन कला अकादमी सुस्थितीन ये पर्यंत आमी चालू दवरतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन नोंद डाटा स्पश्ट ना. तातूंतले कांय जाण नोकरेक आसात तरी सरकारी जॉबा खातीर अनएम्प्लॉयड म्हूण नोंद करून दवरतात. लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट आयुक्त लेविन्सन मार्टिन्स सांगता 1,73,000 रजिस्टर आसात. तातूंतले कांय जाण खंय खाजगी कंपन्यांनी वा फुडें शिकतात. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचो जो डेटा आसा तितून अनएम्प्लॉयड जो लोकांचो नंबर आसा 94,000 सुमार. सो खुबदां आमी पळयता की जे ऑपोजिशन आसा ते सरकाराची टिका करता की गोंयांत जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते खूब आसा. तेजेर सरकार म्हणटा की हो जो डेटा आसा तो सारको ना, कारण थोडे प्रायवेट जॉबाचे लोक सुद्दां जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्टर्ड आसा ते अनएम्प्लॉयड म्हणून घालता. आनी तेजेरूच जे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटाचे कमिशनर आसा लेविन्सन मार्टिन्स हांच्यांनी म्हणलां की हो डेटा आसा ते सध्या ते क्लीन करतले. 1,73,445 लोक आमचे कडेन रजिस्टर आहा इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. हेजो अर्थ न्ही की हे सगळे अनएम्प्लॉयड आहा म्हणून. आतां जे आमी चौकशी केले त्या प्रमाणे 21,050 हे लोक कॅन्डिडेट जे आनी फुडें शिकतात. तशेंच तुगेले प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून दाखयल्या ते लोक 57,527 आसा, वीच मीन 94,866 हे लोक ना अशे. पण तातूंतूय खुबशे लोक आसा जे जाणी प्रायवेटाक ते काम करता, बट दे हॅव रजिस्टर्ड देयर नेम in anticipating government jobs. But this data is not correct. We have to clean this data. So we are using various things. Two such options are ESI लोक आहा 2 लाख EPF Employment Provident Fund register आहा. ते आम्ही डेटा घेऊन we cross match with this and we'll try to clean this data to come to a realistic figure. गोंयच्यो फार्मा कंपन्यो नोकर भरतेक गोंया भायर जायराती दितात, गोंयकारांक काम दिनात. इंडिको फार्मान गोंयकारांक बायपास करून गोंया भायर जायरात दिली म्हूण जाप विचारूंक RGP वेर्णा कंपनीत पावले. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयानूय हो इशू तापयला. सरकाराची खरडपट्टी. 100% लिटरसीच्यो काणयो. मात गोंयांत कुशळ कामगार मेळना म्हूण निमीत सांगून फार्मा कंपन्यो गोंयकारांक कामार घेनात.
कितले फावटी येवचे पडटा हांगासर, नाल्यार भायल्यांक घेता पूण गोंयकारांक घेयना हांगासर, गोंयकारां कडेन कामां जायना म्हणून सांगता. इंडोको फार्मान नोकर भरते खातीर गोंया भायर जायरात दिल्या. RGP वाले कंपनीच्या दारार जाप विचारपाक गेले. मोस्ट इम्पॉर्टंट हे जे भायर एडवर्टिजमेंट दिता हे लायफ टायम बंद जावपाक जाय. गोंयान हांगा इतले भुरगे आसा स्पेशली फार्मा इंडस्ट्रीन काम करपाक, पूण त्या भुरग्यांक सिलेक्ट ना करतना हांगा भायले HR येतात आनी आमच्या गोंयकारांक एक तर घेयना आनी जे आसा तांकां हॅरेसमेंट करता, टॉर्चर करता आनी काडून उडयता. आनी मागीर खुबशे गोंयकार आमचे आसा जे घरा बसून फेसबुकार बसून कमेंट मारता की गोंयकार काम करिना म्हणून. ही रेमेडी जी कंपनी आसा ही एवरी टायम हेच करता. हेच्या पयलीं तांकां वॉर्निंगूय पडलेली, पूण आतां जर पळयत जाल्यार परती ही दादागिरी ह्या कंपनीची हांगा जाल्ली आसा. हेचो मिनींग इतलोच की हेचो कंट्रोल BJP सरकाराचो अजिबात ना. ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजयानूय इंडोको फार्माचेर टिका केली. गोंयांत प्रायवेट सॅक्टरान जे गोंयचो टॅलंट आहा तांकां जर गोंयांत जॉब मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री आनी आमकां कित्याक जाय. हीच कंपनी परती बोईसर, गुजरात आनी पुण्याक एडवर्टिजमेंट धाडटा. आनी एडवर्टिजमेंटान रिक्वायरमेंट कितें आहा, BSc, B.Pharm ह्यो सगळ्यो कॉलेजी आनी सगळे भुरगे गोंयांत आसात. सो हे भायल्या लोकांक घेवन गोंयची इंडस्ट्री जंय गोंयांत तांकां गोंयच्या सरकारान तांकां फायदो केला आनी इंडस्ट्रियल प्लॉट दिल्या, थंय भायल्या लोकांक घेवन गोंयांत इंडस्ट्री चलोवंक सोदता. वेन दीस इज नॉट अ स्पेशलायझेशन जे आतां सोशल मिडियाचेर थोडे कोण उलयतात की देशांत आमी खंय वचूं येता आसत, पूण गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य म्हणटा तें मेळूंकूच जाय आनी धर मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलया सावन सुरू जाता. अंदू फक्त 15 दीस अधिवेशन चलतलें. बजेटाचेर चर्चा जातली. सरकारी बिलाय अधिवेशनात पासिंगेक येता. 21 जुलया सावन सुरू जाल्लें पावसाळी अधिवेशन 8 ऑगस्टाक सोंपपाचें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लैन अधिवेशन समन्स केला. एक अपडेट घेवन आमी तुमच्या मुखार आसा. जी मॉन्सून सेशन जे म्हणटा असेंब्लीचे ते कळटा, जे नोटिफिकेशन आयलां तितून की 21 जुलय 2025 सावन हे असेंब्ली सेशन चालू जातले आनी हे असेंब्ली सेशन 15 वर्किंग डेज 15 दिसांचे हे असेंब्ली सेशन जावपाचें आसा, जे 21 जुलयाच्यान स्टार्ट जावन 8 ऑगस्ट 2025 मेरेन हे सेशन चलपाचें आसा. ह्या सेशनान जे बजेट डिस्कशन आसा ते जातले. ह्याच मजगती जे LOP आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव हांणी ट्वीट केला की सरकार जे आसा हे असेंब्लीचे दीस कमी करत आसा, कारण तांकां भंय आसा म्हणटा ते की चड दिसांचे जर सेशन दवरत जाल्यार सरकाराक जे ऑपोजिशन आसा ते एक्सपोज करतले म्हणून. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आरजीचो युतीक सापूच विरोध ना. गोंयकार कोण ताची व्याख्या निश्चित करपाची तयारी आसल्यार आरजीची युती करून वचपाची तयारी. आरजीचो मुखेली मनोज परब उलयला. खरेंच गोंयकारां खातीर जर सगळे एकठांय येतात जाल्यार खंय बरी गजाल. अट मान्य जाल्यार आरजीक खंय चलता. बाकीच्या पक्षां बरोबर उलोवपाची आरजीची तयारी. विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाची गरज आसा म्हूण काय गोंयकारांची मतां, ताचेर खंय आतां पक्षांनी विचार करचो. गोंयकारां खातीर एकठांय येवचे म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसायान विरोधकांक उलो मारिल्लो. ताचेर आतां एकला चलोरे म्हणपी आरजी एकठांय येवपाक तयार, मात तांच्यो खंय काय अटी आसात. सगळ्यांनी वांगडा येवपाक जाय हें बरें आसा, पूण वांगडा कित्याक येवपाक जाय हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. तर कित्याक वांगडा येतले हें सगळें बंद करतलो जाल्यार सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जी गजाल आसा ती म्हटल्यार गोंयकार कोण तो डिफायन जावपाक जाय. तितून गोंयकारांक लागून मागीर पॉलिसी जावपाक जाय, गोंयकारांक लागून एक मिनिमम कॉमन एक प्रोग्राम जावपाक जाय. ते जे पॉलिटिकल पार्टी जे आयज BJP घरा बसोवपाचे जे गजाली करता तांकां जर खरेंच BJP घरा बसोवपाक जाय आनी गोंयकारांक लागून कितें करपाक जाय, फक्त पॉलिटिकल आपलें करियर करपाक ना जाल्यार आपलें पॉलिटिकल एक्झिस्टन्स वाचोवपाक लागून न्हू, तर गोंयकारांक लागून जर BJP घरा बसून गोंयकारांक लागून कितें करपाक जाय जाल्यार गोंयकार कोण तो तेंच्यांनी डिफायन करपाक जाय. हें करपाक आमी तेंच्या कडेन उलोवपाक तयार आसा, आमी तेंच्या कडेन भासाभास करपाक तयार आसा. सो हें करपाक जर खंयची पॉलिटिकल पार्टी तयार आसा जाल्यार वेल एंड गूड, आमचीय तयारी आसा. सो खुबशे लोक आमकां म्हणटा की आमी तांकां कित्याक जॉयन जायना नाल्यार आमी तेंच्या वांगडा कित्याक वचना, जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा वचपाक तयार आसा. बट हें आमचें कंडिशन आसा. पूण तरी पूण आमी ह्या सगळ्यांक चान्स दिता. जर
तांकां खरेंच वांगडा येवपाक जाय, गोंयकारांक लागून काम करपाक जाय BJP कडून, जाल्यार आमची तुमच्या वांगडा डिस्कशन करपाक तयारी आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार आनी स्वप्नील तारी. साखळे राती हिट अँड रन, मोटार टू व्हिलरवाल्याक मुखून फुज्ज्यो. मात लोकांनी फाटलाग करून मोटार आडायली तेन्ना ड्रायव्हर अल्पवयीन म्हूण कळ्ळो. ताचे सयत गाडयेन आशिल्ल्या बारीच्या दोगांक ताब्यात घेवन खंय जामिनार सोडले. हिट अँड रन CCTVर कॅप्चर. स्वता पळयल्या तेवूय प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयच्या रस्त्यांचेर शिस्त नाच, ॲक्सिडेंट आनी मरणां नित्याचीच. सांखळे एका अल्पवयीनाच्या हातान मोटारीचे स्टेरिंग दिवन ह्या टनाचेर ब्रेस्तारा राती एका टू व्हिलरवाल्याक धपको. हिट अँड रन केशीचो हो प्रकार डॅश कॅमांतल्यान व्हायरल. आय विटनसान घडणुके विशीं म्हायती दिली. मागीर तितल्यात आमी पळयत जाल्यार ही गाडी पासार जाता हाचेर आमी पळयलो आनी ते गाडयेच्या फाटल्यान 2 भुरगे आसले पळय ते डायरेक्ट तेजी पाटलाग करून साखळेच्या पुलाच्या फुडें वचून ताका आडयले. पोलिसांनी तिगांक व्हरून गाडी आनी तांकां पोस्तार येयले तांकां दवरून. आमी हांगा बायल येताली आनी तो क्रॉसचो कोण गेलो आमचोच भुरगो कुडणेचो, ताका उडयली. तो ना तो लागना जाल्यार आमकां ताणें आमी पडले ताच्या आड गाडी पळोवन. नासूच जालें तें बरें वयल्यान बरी गोश्ट म्हणजे तो साल्वार जालो, कांय जावं ना देवा तें. मागीर इमिजिएटली जाल्या उपरांत इन्स्टेड ऑफ तो रावच्या स्टॉप जावच्या पयलीं कोण तरी हें करतात न्ही, रावतात न्ही कोण, तर रावनासतना पळो म्हाका देंवयलें आनी इमिजिएटली हांव चेस केली आनी फॉर्च्युनेटली बरोबर 2 जाण मेळ्ळे म्हाका. ते फाटल्यान आशिल्ले आनी हिस्ट्री ताची कितें अर्द वरां पयलीं खंय तो जवळ जवळ 4-5 जाणांक मागीर कळ्ळ्यो गोश्टी 4-5 जाणांक उडोवपाचो खंय. गाडयेच्या ओनराचेर FIR केल्या, जामिनार सोडले लेगीत. गोंयचे रोड किलर रोड म्हूण बदनाम. तातूंत हो प्रकार मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात. नेमकी कितें कारवाय जाता ताचेर लोकांचो लक्ष. पण सध्या मायनर भुरग्याचेर आनी ते बाकीचे जे भुरगे आहा तेंचे सुद्दां केस रजिस्टर जाल्ली आहा. सध्या व्हडल्या भुरगे जे आहा तांकां बेल दिल्ली आहा, पण फुडली चवकशी जी आहा ती बिचोलची पोलीस करीता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फुडल्या 5 वर्सां भितर गोवा स्टेट हेरिटेज 2025 धोरण पावण्यार लागू करतले. गोंयभरची 122 दायज घरां रिस्टोरेशन आनी मेंटेनन्सा खातीर मार्क केल्यात. ह्या घरां खातीर गोंय सरकारान रेव्हेन्यू शेअरिंग स्कीम लागू करपाचें थारायलां. पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. म्हणटात की पॉलिसी विल स्टँड फॉर अनदर 5 years. ह्या पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ज्यो गजाली आमकां नजरेक येतल्यो ताचे आमी डॉक्युमेंटेशन दवरतले आनी 5 वर्सां नंतर आमी परत एक फावटी एनालायज आनी रिव्यू करतले आनी ताच्या नंतर जर पॉलिसी मॉडिफायड करून परत ताचे दुसरे जर ताचो हें करतले जर जाय रिन्यू करतले किंवा दुसरी पॉलिसी करतले जाल्यार ते डॉक्युमेंटेशन आसतलें. आमचे गोंयचे दायज संकलन स्कीम म्हणून ह्या हातून भितर एक स्कीम केल्ली आसा. अश्यो वेरियस स्किम्स येवपाक शकता कालांतरान. फॉर दी सर्वे म्हणजे हे गोंयचे दायज संकलन स्कीम म्हणजे आमच्या प्रत्येक विलेजीन ज्यो कितें एंटिक्विटी आसा, सर्वे आसा, ताचो सर्वे करतले आनी ताची नोंद करतले आनी ताचो इतिहास कितें आसा ताचो रिसर्च करून ताचेर पेपर तयार करतले आनी ते त्या गांवचे जे भुरगे आसतले, त्या गांवचे जाणकार आसतले, ताका टुरिजमाचे एंगल दिवन ती जे कोणी प्रमोट करपा खातीर गायड आसात म्हणजे तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवप, तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन करप, रेव्हेन्यू शेअरिंग करप अशा प्रकारचे आमी करपाक पळयतात. खूब कडचे हेरिटेज प्लेसीस आसत ऑर समज मोन्युमेंट आसत न्ही जाल्यार लोक सांगपाक वचना कित्याक तांकां भंय आसता की डिपार्टमेंटान ती एरिया कॅप्चर करतले म्हणून मागीर ते आमचे उरपाना म्हणून तेजेर कशें तुमी टॅकल करतात. हेरिटेज पॉलिसी एक्झॅक्टली आमी डिफायन करता हेच की गव्हर्मेंट विल नॉट स्टेक इट्स ओनरशिप ऑन एनी ऑफ दी स्ट्रक्चर. वी विल इन्वायट देअर पार्टिसिपेशन आणि रेव्हेन्यू शेअरिंग सो दॅट आमचे जे दायज आसा ते लॉस्ट जावपाक जायना. कित्याक ह्या भंयान म्हणून हेरिटेज पॉलिसी करपाचो ऑब्जेक्टिव्हच तो की जे अशे मॉन्युमेंट्स आसात जे प्रायवेट आसात आमी तांचे कडेन जे शेअरिंग करतले आनी तांचे विलिंगनेस घेवनूच ते रिस्टोर करतले. तुया इंडस्ट्रियल इस्टेटीत आमोनिया गॅस लीक. एका सिलिंडरांतल्यान खंय गॅस लीक जालो. फोन येतकीच फायर ब्रिगेडीन सुवातेर येवन उदक मारले. मोठी रिस्क ना म्हूण फायर ऑफिसर सांगता. तिनांक आमकां कॉल येयले पळय तेजो गॅस लिकेज जाला म्हणून. ओके टर्नओवर जाली हांगा पावले. ऑफिसर प्रशांत दर्गकर पावलो हांगा आनी तेणी पळयले जाल्यार आमोनिया गॅस लिकेज आहा. सरावंडींग सगळे पोल्युटेड जाल्लेले आसा. इमिजिएटली आमी सरावंडींग जे लोक आसा पळय तांकां इवॅक्युएट केले हांगातल्यान पयस सरावंड सांगता.
ओके. आणि सायमल्टेनियसली आमचे हे जे आसा M&A आसा एज पर रुल्स M&A आसा पळय तो डायल्यूट करूं शकता, आमी एक करूं शकना, पूण मॅक्झिमम तो डायल्यूट करच्या खातीर आमी स्प्रेईंग चालू केलें. एक आमकां 20-25 मिनटां लागली हे करपाक, डायल्यूट करपाक, स्प्रे करपाक, आनी मागीर आमी भितर एंट्री जाले. भितर एंट्री जाल्या उपरांत आमचे जे म्हजो जो क्रू आसा दोग जाणांनी M&A सूट घालून भितर गेले, M&A आनी क्लोरीन सूट घालून भितर गेले, आनी पयले जाल्यार सिलिंडर आसा 350 kg जो सिलिंडर आसा ते सकयल्यान तो नॉब जो आसा पळय तो तुटून पडलो. सो इमिजिएटली ओनर आसा पळय ताका विचारलें की कितें करूं शकता. तो म्हणपाक की आपूण इंजिनियरांक हे केला, आपयला, इंजिनियर ऑन द वे आसा, म्हणून आमी दुसरे आनी कितें पर्याय ना आमच्या कडेन, म्हणून डायल्यूट जाता इतलो मॅक्झिमम डायल्यूट जाता असो केलो, आनी ऑलमोस्ट आतां एक 90% तो डायल्यूट जाल्लो आसा. 10% आतां वास आसा, पूण तरी आमची आनी एक गाडी येवपाची आसा, तितून आनी सरावंडींग मातशें स्प्रे करतलो, सारको टोटल डायल्यूट जालो वास हांगासून गेल्या उपरांत मागीर गाडी जे आहा पळय ते भितर वता. जे आसा म्हापसा जे आपयला हांवें म्हज्या हायर ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म केला की M&A लिकेज, आनी एस्कॅम कोड प्रमाणे तेंच्यांनी म्हाका गायड केला की कितें करपाक जाय तें. ओके. सो ते प्रमाणे हांवें केलां आनी ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल जाल्लो आसा. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सातार्डा न्हंयभाग पूल सामको पेड्यार जाला. केन्नाय कोसळून अपकीर्त जायत म्हूण भंय. पुलाचेर नजर मारत थंय वेऱ्यो गेल्यात. पुलावेल्यान शेकड्यांनी लोक ट्युरिस्ट दिसपट्टे यो वच करतात. सगल्यांक रिस्क. खासा रिपोर्ट. इतकी दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे. तुम्हाला 8 दिवसाची फक्त मुदत देतोय, अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल. न्हयभाग सातार्ड्याचो हो पूल महाराष्ट्र आनी गोंयाक जोडपी. 2 राज्यांक जोडपी हो पूल सदांच बिजी. मात पुलाची परिस्थिती सामकी बाबत धोक्याची. थळाव्यांनी परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला. हा जो रस्ता आहे, हजारोची गाड्या जाणं येणं कायम रहदारी कायम चालू असते. हजारो लोक कामाला गोव्यात जातात आणि इतकी दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे. प्रत्येक वेळी आम्ही PWकडे जातो, तात्पुरता ह्याच्यात हे करतात. आमचे आमदार दीपक भाई यांच्या जरा तुम्ही कानावर घालून हा प्रश्न कायम स्वरूपी तुम्ही मार्गी लावा, ही आमची तुम्हाला एक विनंती आहे. कारण तुम्ही बघितलं तर दोन्ही साईडने फुल खचत चाललंय. ही कधीही दुर्घटना घडू शकते. आम्ही एक सर्वसामान्य नागरिक आहोत, कार्यकर्ते आहोत. त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की अशी मोठी दुर्घटना इथे आपल्या जिल्ह्यात घडू नये ह्याची प्रशासनाने पूर्ण जबाबदारी घ्यावी. आणि जर असं काय झालं तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन राहणार आहे. याची प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी. PWDन खंय पॅचवर्क केला तातूंत अर्थ ना. योग्य उपाय करचो ना जाल्यार रास्ता रोकोची शिटकावणी. त्यांनी काल येऊन काम केलं, पण हे थूक लावण्याचं काम झालं. त्याच्यामुळे आम्ही प्रशासनाला आता अल्टिमेट देतो की यांनी येत्या 8 दिवसात हे काम मार्गी लावून तुम्हाला 8 दिवसाची फक्त मुदत देतोय. 8 दिवसात आम्हाला ह्याच्यावर काही ना काहीतरी कारवाई झालेली दिसायला पाहिजे, अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल. पणजेची एल दोरादो बिल्डींग मोडूंक तेकल्या. ती मोडपाचें थारला. बसकेक 14 अजेंडा आशिल्ले. विरोधक नाशिल्ल्यान 14 अजेंडा बिनविरोध क्लियर. सावटोम आनी फोंतेनास वाठारांत ट्युरिस्टांचो उपद्रव म्हूण थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत CCPचे बसकेंत इश्यू आयलो. सोमार सावन थंय एक इन्स्पेक्टर आनी स्टाफ घालतले. So there was only one major point to discuss. One was basically a demolition of that El Dorado building. Now, as our co-opted councillor had mentioned, that building has been in a dilapidated condition now for a very long time. It is leaning on another building. So we've basically taken a decision to basically demolish the building for the interest and the safety of the corporation and everybody else also. That was one major point. Regarding the people over there, see, as of now we will deploy an inspector there with some workers. So now the situation over there is quite horrible actually. People are extremely unruly and are disturbing the lives of these people. So we'll try this. If this doesn't work, then we'll come up with a different solution. See, we can only find them for littering and stuff like that. But in terms of general, if it's a disciplinary action, then we'll have to call the police for it. We can just request them basically to just. So there, 2 days back there was a video which was circulating on Instagram regarding the tourists who were dancing in the middle of the road. This is there are a lot of tourists who come, they dance in the middle of the road, take videos,
and they disturb the peace of the people in Fontainebleau and Saint Thomé. They create a nuisance. The traffic is there, block the traffic. So we have brought up to the notice to the mayor and the commissioner about it, and the commissioner has said that he's going to deploy some of the municipal engineers to help to ease this situation. So we're looking forward to have some peace in another few days' time. सुण्याक एर गनान मारलो म्हूण लोकांनी शुक्रारा मडगांव पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो. CCTV फुटेज हाताक लागल्या. आरोपीक पुलिसांनी धरून एक्शन घेवची म्हूण लोक मागता. सुण्याक खंय 4 कडेन जखम जाल्या. हालत नाजूक. That's why we are here to get justice for Fufi. He's lying there with 4 bullets in him, and he's not doing anything about it. We want justice for Fufi. He's still got bullets in him, and they said it's risky to get them out, even if he has to go through a surgery. नावेली ब्रेस्तारा एका सुण्याचेर एरगनान हल्लो जाल्लो. हे फाटभुंयेर मडगांव पुलीस स्टेशनार लोकांनी मोर्चा काडलो. सुण्याचेर फायरिंग केल्ली CCTV फुटेजूय हाताक लागल्या. आरोप्याचेर खर कारवाय जावची म्हूण मडगांवच्या PIक मागणी. Shown in the CCTV footage, we are asking the police to use this to arrest him, get him arrested because he's not complying with or not cooperating with investigation. So this is our demand, that he is not cooperating with the investigation, he has tampered with evidence and hence he should be arrested. सुण्याक मारपाक वापरिल्लें हत्यार आनी पुलिसांच्या हातीक लागिल्लें हत्यार वेगळें म्हूण DSPCAच्या वांगड्यान सांगलें. वेपन अजून दाखोवंक ना आमकां कोणाक. तेंच्यांनी हाडला म्हणून सांगला, आमी कोणी पळोवंक ना. एक तेच्या तकलेन गेला, दोळो एक मातसो एक लेस देन अ सेंटीमीटर ही मिस्ड हीज आय. तेंच्या CCTV फुटेजाचेर दिसता ते वेपन आनी ते जे वेपन सांगता ते वेपन मॅच जायना. आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान लेगीत घडणुके विशीं विरोध उक्तायलो. कंप्लेन तरी केलं जाय ते एक्शन जावपाक जाय. ऑलरेडी कंप्लेन केला. एक्शन जावपाक जाय आनी पुलिशेन एक्शन घेवपाक जाय. हिंग प्रेशर चलपा ना. FIR रेजिस्टर केला. FIR म्हणजे हांव केस सीएमाक रावता. केस म्हाका सीएमाक रावपाक जाय. पूण बरेच फ्रेंड आरमार आपणें कितें. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे आनी सावियो डायस. 5 वर्सांचो सॅनिटरी टॅक्स एकठांय करपाचो म्हापशे पालिकेचो निर्णय बेकायदेशीर. तो फाटीं घेवचो म्हूण म्हापसा मर्चंटांची मागणी. पालिका बाजारांतलो कोयर उखलूंक फेल. रस्त्यावेली सादी फोंडकुलां जाग्यार घालूंक खंय जमनात. निर्णय फाटीं घेना जाल्यार खंय सोमारा बाजार उत्स्फूर्त बंद. तुका गार्बेज टॅक्साच्या नांवान सॅनिटरी टॅक्स कलेक्ट करता. 5 वर्सांचो कलेक्ट करपाक गेले. आतां पर्यंत गार्बेजाचो विशय कंट्रोलान आसा काय कितें? सपोज जर गार्बेज जायना, कलेक्शन जायना म्हणून आमचो ऑनरेबल CM फाटल्या 2 तारखेक येवन फक्त म्युनिसिपॅलिटीचे गार्बेज आनी पॉट होल्स सांगपा खातीर मुद्दम इन्स्ट्रक्शन घेवन गेला जाल्यार हेज्या सारको आमचो म्हापसा म्युनिसिपॅलिटीची दुर्दशा हे जाता न्ही, क्लियर जाता न्ही हांगासर. तेजो आमकां कितें जाय? आमकां लोकांक इनकन्विनियन्स जाता ती फुडें जावची न्ही म्हणून आमी हे करता. आमी इनकन्विनियन्स करिना, ही एक्चुअली इनकन्विनियन्स करता म्युनिसिपॅलिटी. आमकां फेसिलिटी दिना. आमच्या कडल्यान पॅरासायट कशें आमच्या कडल्यान जर रगत काडटा पळय, म्हणजे जळार जशें रगत ओडटा तशें आमचे टॅक्साच्या नांवान पयशे आमचे कलेक्ट करता. डिलिव्हरी कर न्ही सर्वीस. आनी बसून आतां जर ही कावन्सिलाक आतां जर हो क्लियर विशय कळना, आमी म्हापशाकार तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हापशाकारांक अपील करता, आमी रॉंग आसा जाल्यार कोणूय येवचें न्ही. पण आमच्या वांगडा जर लोक जर 2000 लोक जर खऱ्यांनी येयले जाल्यार आमच्या कडल्यान एक म्युनिसिपॅलिटीचे कावन्सिलर आनी फुडले कावन्सिलर कोण येतले तांकां एक क्लियर इंडिकेशन आसूंक जाय की लोक खपोवन घेवचे ना म्हणून प्रत्येक टायमार. हे अशी फकाणां जावंक जायना. सिवीक बॉडी खातीर ते होणके भरपा खातीर आनी आमचे जर बाकीची इम्युनिटीज दिवपाक जर आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. आमी वेपारी, आमी कोण रस्त्या वयले गुंड न्ही थंयसरले. सो त्या पार्श्वभुमीचेर हांव अपील करता म्हापशा म्युनिसिपॅलिटीचे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक की तुम्ही जर आमी जर रॉंग ना समज आनी तांकां जर हे पडटा की लोकांचेर अन्याय जाता जाल्यार तेंच्यांनी स्पेशल मिटींग कॉल करून करचें न्ही. एकदां डिसिजन घेतल्या उपरांत DMA किंवा अर्बन सेक्रेटरी किंवा बाकीचे सगळे गव्हर्मेंट अधिकारींक ते आमकां लिगल ओपिनियनाच्या नांवान आमकां पिळूंक शकना. एक गोश्ट आसा, आमी लोकल सिवीक बॉडीच्या अधिकारान तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय. हो लोकल सिवीक बॉडीचो अधिकार आसा. एकदा लावपाक लोकल सिवीक बॉडी म्हणजे टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाक लोकल सिवीक बॉडीची जर रेझोल्युशन लागता आनी फाटी काडपाक जर फुडल्या अकाउंट्स आनी लिगल हेजो ओपिनियन लागता, हे चुकीचे पद्दत आसा.
बाणावले आलेमांव आड आलेमांव वेंचणूक जावपाची चिन्नां 2027चे वेंचणुकेत चर्चिल बसतलो म्हूण सांगता. तेवटेन चर्चिलाचो पुतळो वॉरन सेक्युलर पार्टीचो तेंको मेळ्यार आपुणूय बाणावलेच बसता म्हूण फुडें सरला. बाणावले आलेमांव आड आलेमांव वेंचणूक जावपाची चिन्नां दिसली. चर्चिल म्हणटा आपूण बाणावलेच्या वेंचणुकेक बसतलो. फावटी हांव बाणावल्यान इलेक्शनाक बसता. कित्याक बाणावल्यान जें पळय हांवें डेव्हलपमेंट केलो तोच आनी हांव आसतना थिंगा एक हेल्थ सेंटर पास केलो. 12 सेक्शन केल्ले गव्हर्मेंटान. अजून तो हेल्थ सेंटर तो अजून बांदता. जाल्यार दुसरे सुवातेर चर्चिलाचो पुतळो वॉरन आलेमांव सांगता लोकांक जाय जाल्यार आपूण बाणावलेच्या वेंचणुकेक बसपाक फाटीं सरचो ना. तुगे अंकल एक्सचेंज चर्चिलान म्हाका ऑलरेडी हें केलां की 2027 बाणावले कॉन्टेस्ट करता म्हणून. तेन्ना तुगे कितें on him contesting elections, that his decision. See, we are living in a secular democratic country. सगळ्यांक बसपाचो अधिकार आहा. कोणा बसपा जाय ते बसतले. So I'm whatever the decision of the people of Benalin constituency will be, that will be my decision. तांक जर तर जाय वॉरन बसलोलो तो बसतलो. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. बुलेटिनींतल्यार सोंपता हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.